राहुल म्हामरे आज आमी म्हापश्यां राहुल म्हामरेक विनंती केली प्रचारांतल्यान थोडो वेळ काड कारण आमकां तांचे कडेन चर्चा करपाची आसा. आम आदमी पार्टी गोंयचें एकूण राजकारण आम आदमी पार्टीचें ह्या वेंचणुकेंतलें योगदान आनी आम आदमी पार्टी खरेंच खुबशे आतां सर्वे दाखयतात आम आदमी पार्टीन बरे तरेन फेर ह्या इलेक्शन करूं शकता. आमकां राहुल म्हामरे हांचे कडेन समजून घेवपाचें आसा एकूण ह्या पक्षाची निती कितें आसा आनी आतां 14 दीस आयल्यात. तांचे कडल्यान एक अपेक्षा आमचे कडेन एक वस्तुनिश्ठ असो अहवाल तो आमकां दितलो. राहुल म्हामरे निमंत्रक आम आदमी पार्टी. नमस्कार. नमस्कार. राहुल बाब, तुमचो प्रचार कसो चल्ला म्हापश्यां? आमचो प्रचार आमचो एक रावंड जो आसा कॅम्पेनींग लोकां पर्यंत सगळे वोटर म्हापशेचे आसा तांकां मेळप भेटप तांचे इश्यूज जाणून घेवप ही आमी केल्ले आसा कंप्लीट जाल्ले आसा. आनी तांच्यो ज्यो सुचोवण्यो जाल्यो तशेंच म्हापशेचो बाजारपेठ हो एक मेन कंपोनंट ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ म्हापसा. आमी बाजारपेठेक एक रिक्वेस्ट दिलो तुमचे कितें आसा इश्यूज बी ते आमचे कडेन पावय ताणें पावयले. आनी कालूच आमी म्हापशेचो एक विजन डॉक्युमेंट म्हणून रिलीज केलो, एक एक्शन प्लॅन म्हणून आमी जो रिलीज केलो. सो ताजेर ठळक 10 गोश्टी आसा. म्हणजे म्हापसा मार्केट ते क्लीन म्हापसा करप, ते आमचे ओल्ड बिल्डिंग्स ते यूज करप, लायब्ररी, वायफाय, हॉटस्पॉट स्टार्ट करप, तशेंच रिक्रिएशन सेंटर अशे तरेचे मदीं रवींद्र भवन. म्हाका एक सांगात, गोंयचे फाटल्या 25 वर्सांत गोंयचो चेहरा मोहरा बदलला सामको. म्हापश्यां आसा तशें ना, विकास ना, ते मार्केट तशें तशें, रस्ते ते इतले अरुंद, रस्त्याचेर जाल्ली आक्रमणां, हे कितें म्हापसा? सो ते खरेंच वायट अशी गजाल जाली. म्हापश्यां 20 वर्सां जो आमचो MLA आसलो लेट बाबूश म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक रिप्रेझेंट करतालो आनी डेप्युटी CM सुद्दां आनी पदवी हे आशिल्ले, पोर्टफोलियो कडेन आशिल्लो, अर्बन डेव्हलपमेंट पोर्टफोलियो आशिल्लो. पण जाय ती उदरगत म्हापश्यां जालीच ना. म्हणल्यार कितें आसता, खंयची उदरगत हाडपाक एक पॅशन जाय पडटा, एक विलिंगनस जाय पडटा, एक वील पॉवर जाय आसता. तो खंय ना खंय आमचो MLA जे निवडून आयिल्ले आतां जोशुआ आसा, खंय ना खंय तो वील पॉवर कमी पडत आयिल्लो आसा. तेन्ना म्हापशाकारांक आतां तिसरो पर्याय आसा, कित्याक काँग्रेस सदांच वीक कॅन्डिडेट घालतालो. आतां तुमकां शक्य आसा? शक्य आमी करून दाखयलें. हांव समाज सेवन बाकीचे जे इन्स्टिट्यूशन आशिल्लो इनवॉल्ड आशिल्लो तातूंत हांवें काम करून दाखयल्लें आसा. बाकीच्या संस्थांनी जेन्ना हांव लिडरशीप पोजिशन आसलो म्हणजे प्रेसिडेंट बी आसलो, बरें काम केल्लें आसा, खूब कामां केल्लीं आसा. म्हाका जाय हे तुमचे विजन डॉक्युमेंटान पळयलो, तुजे म्हापसा सिटीचो चेहरा बदलपाक, मुखामळ बदलपाक एक म्हाका अशी योजना सांग जी वाचपाकय. आतां मेन म्हणल्यार आमचो प्रमुख पॉयंट आसा म्हापसा मार्केटूच. आतां म्हापसा बाजारपेठ इतली प्रसिद्ध बाजारपेठ म्हणल्यार मडगांवच्यान लोक सुद्दां शुक्रारच्या बाजाराक म्हापश्यां येता. पण म्हापसा बाजारपेठ जो सकाळी फुडें येता, जी बायल मनशां जी येता सकाळी फुडें भाजी विकपाक येता, जे शॉपर येता पयसल्यान येतात, तांकां एक सादी उदकाची फॅसिलिटी ना, टॉयलेट फंक्शनल ना. ही सादी गजाल. म्हाका दिसना टॉयलेट फंक्शनल करपाक व्हडलें कितें कठीण आसा काय म्हणून. फक्त एक विलिंगनस जाय आनी खंयच्या मनशाचें विजन जाय पळोवपाक. आमी फक्त डेव्हलपमेंटचे रस्ते पळयता, ताज्या भायर आमी विचार करूंकूच ना. आतां म्हापसा मार्केटान बरे फुटपाथ जर घाले, बरे स्ट्रीट लायटींग केली, एक एम्बियन्स केलो. आमी जेन्ना भायर वता शॉपिंग करपाक एक एम्बियन्स आसता, लोकांक खरें बरें दिसता शॉपिंग करपाक. म्हापसा इज युनीक कित्याक जाणा म्हापसा आमच्या महाराष्ट्राक लागीं, थंयच्यान म्हाल येता, ताका लागून म्हापशेची बाजारपेठ सवा आहे गोंयची सगळ्यान परत अशे तरेची फामाद आसा. ताका लागून चड लोक येवपा खातीर आनी ही उलाढाल वाडपा खातीर अशे तरेची एक योजना जाय. तूं चार्टर्ड अकावंटंट? हय. सो ते चार्टर्ड अकावंटंट खबर आसा म्हाका, जे बाजारपेठ खूब जाण म्हणजे क्लायंट आसा, तांकां जेन्ना सांगता टॅक्स भर म्हणून इतलो भरचो पडटा टॅक्स तांकां, खंयचे GST भर, इन्कम टॅक्स इतलो भरता. तांचो म्हाका एक प्रश्न आसता, आमी इतलो टॅक्स भरता, आमकां सरकार दिता कितें इन रिटर्नान? ही तांची गजाल. भरपाक टॅक्स आसता, पण तांचोच प्रश्न येता, आमकां टॅक्स म्हणून इतले मेळटा कितें सरकारान? कांयच मेळना. सादी आमकां स्ट्रीट लायट मेळना, बरें एम्बियन्स करपाक, एक फुटपाथ ना, फायर हायड्रंट सिस्टम ना म्हापशा मार्केटान. अशे तरेतरेचे इश्यू आसा. सगळे पेनेट म्हणजे एक सिस्टमॅटीक मार्केट जो आसता, जे बाजार खरेदी करपाक तांकां फिरपाक सहज मेळटा, रोड सायनीज लायला. तर म्हापशा मुद्दम मार्केट वेळ पळयत, जे मोटक्यो विकता पॉटर आसता तांचो वेगळो मार्केट आसा, फुलांचो वेगळो मार्केट, म्हणजे ज्वेलर आसा तांचो वेगळो मार्केट, अशे सेगमेंटेड मार्केट्स आसा. इतलो व्यवस्थीत प्लॅन केलो ओल्ड टायमार, पण आतां खंय ना ताजें प्लॅनिंग कंप्लीट केल्लें आसा. ओपन गटर आसा, सगळी घाण जाल्ली आसा. म्हापसा फीश मार्केटाक घाणेटो जाल्लो आसा. तुका रिस्पॉन्स म्हापशा कसो मेळटा? म्हापसा एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी सदांच लोक जे मेळटा ते म्हणटा पळय आमचे कडेन विकल्पूच नासलो. काँग्रेस सदांच वीक कॅन्डिडेट घालताले BJP कडेन. आतां सुद्दां तुमी पळयत, आतां BJPचो नंबर 1 कॅन्डिडेट म्हणटा तो जोशुआ आसा, BJPचो नंबर 2 आसा सुधीरूच. सो काँग्रेसचो खरो म्हणल्यार कॅन्डिडेटूच ना. सुधीर जो आसा इतली वर्सां BJPनूच आसलो.
ऐन वेळार ताका टायम मेळना म्हणून तो बीजेपीन गेलो, काँग्रेसीन गेलो. सो दोगूय जाण बीजेपीचेच कॅन्डिडेट, ते दोगूय जाण तितलेच जबाबदार. तुम्ही हे पळय तुमचो हो पळय दावो आसा किंवा युक्तिवाद आसा तो गोंयभर आसा. बीजेपी किंवा काँग्रेस हे दोन्ही सायड्स ऑफ द कॉइन अशें तुमी म्हणीत आसात. सो हे लोकांचेर जेन्ना तुमी इतकी वर्सां आतां फाटली 1.5 वर्स तुमी सतत सांगितात, 1.5 वर्स तूं आतां निमंत्रक आसा आम आदमी पार्टीचो, हे लोकांक पडटा. नाही राजूभाई, आज तुम्ही म्हणला तो पॉयंट आज आयची सकाळचीच गजाल सांगता. म्हाका म्हापशेची एकची आमची डांगी कॉलनीतली एकटी कॅथलीक बायलेन फोन केलो. तिणें सरळ सांगलें बाबा आमी इतलीं वर्सां काँग्रेसीकूच वोट मारताले. सरळ सांगलें तिणें म्हाका, आयली प्रामाणीकपणान सांगलें आपण सदांच वर्सां काँग्रेसी, पण काँग्रेसीन आमचो विश्वासघात केला. काँग्रेसीन पयलींची काँग्रेस उरूकूच ना ती आतां आमी आम आदमी पार्टीक वतले. लोकूच सांगता, आमकां सांगपाची गरज ना. आतां तुमी मुद्दम तुम्ही म्हापशा जर पळयत कशें सुदिराक कॅन्डिडेट दिसत होता हांव नको. इतलीं वर्सां 20 वर्सां तो बीजेपीन आसा, आतां तो ऐन वेळार काँग्रेसीन गेलो. सगळे कडेन तेच जाल्लें आसा. बाकीचे कॉन्स्टिट्यूट तुमी काडून पळया, तेच जाल्लें आसा. आतां पणजे सारक्या स्थानान जो बाबूश बाब येता आनी तो आपल्या टिकेटचो दावो करता, आनी जे बीजेपीचे खरे पयलीं ऑर्गनायझेशन आसा पयलींच्यान आसा, स्वता भाईचो चलो म्हणच, पण बाकीचे बीजेपीन जे आसा तांकां जागो ना पार्टीत. हे सगळे कडेन घडत जाल्लें आसा. कित्याक आतां कालूच तुमी पेपर वाचला की बीजेपीन ऑलमोस्ट 25 to 30% तिकीट दिल्या ते काँग्रेसमॅना पार्टीन. सो हे फॅक्ट्स आसा, दावो सगळो आसा, आमी सांगपाची गरजूच ना. तुमी ऑल्टरनेटीव दितले म्हळ्यार कितें दितले? आमी ऑल्टरनेटीव म्हणल्यार फक्त डेव्हलपमेंट म्हणटा बीजेपीक दिसता फक्त बिल्डिंगा बांदप. आमकां ऑल्टरनेटीव म्हणल्यार कितें, जे भाऊसाहेबान 1961 स्कुलां स्टार्ट केल्लीं, ते स्कुलां स्टार्ट जाली आनी ते गांवांतले भुरगे शिकपाक पावले. पण आतां स्कुलां प्रमोद सावंत ती बंद करता. एक येद्याशा क्लासरुमान पयली ते चवथी आसता एक टीचर आसता. आमकां हें चेंज करपाक जाय, कित्याक शिक्षण हें फावंडेशन. आमकां शिक्षण चेंज करपाक जाय. हेल्थ सिस्टम जे आसा सगळो लोड जीएमसी जाता, गांवांनी हेल्थ सिस्टम ना, हें आमकां चेंज करपाक जाय. दुसरें आमी जें म्हणटा आमी लायट फुकट दिता, उदक फुकट दिता, मेडिसीन फुकट. आतां सद्या जालां कितें, सगळे जाण नागरीक टॅक्स भरता, हजारांनी टॅक्स भरता, लाखांनी टॅक्स भरता. पण टॅक्स भरून कितें फायदो मेळटा? कांयच ना. सगळे आमदारांक मेळटा सवलती, तांकां लायट फुकट, वीज फुकट, उदक फुकट, मेडिसीन, गाडी, पेट्रोल कितें ना म्हणना. आमकां लोकांक आमी त्यात आमी फुकट दिवपाची गोश्ट आमी फुकट कांयच ना. आमी इतलेंच म्हणटा, आमी सदांच फुकट आमदारांक दिता, आमी दिता हांकां, आमी फुकट लोकांक दिना. आमी लोकांक जो टॅक्स भरता तोच परत करता. जगान देर इज नो फ्री लंच, जगान फुकट कांयच नासता. आमी लोकांक फुकट दिना, फक्त जो टॅक्साचो जो पयसो आसा पळय तांचोच पयसो आमी तांकां परत करता. आतां खंय ना तो पयसो करप्शनान नाच जाता. आतां जे एसेट डिक्लेअर केल्या एमएलएनी सगळ्यांनी कॅन्डिडेट जे आसा ताजें कळटा. कोविडच्या टायमार रिसेशन आसा, पण कोण 90 crores, कोण 80, कोण 100 कोटी एसेट डिक्लेअर करता. आम आदमी कोणाकूय विचारा, कोण सादो निश्ठान धंदो करता काय विचारा, इतलें शक्य आसा काय ना तें 5 वर्सांनी इतली ग्रोथ जावपाक. सो तो टॅक्साचो पयसो लोकांक परत पावपाक जाय, तो खंय ना खंय नाच जाता, कोणाच्या बोल्सान धरलो तो. हे आमकां लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हांव तें म्हणना, सरकारान तुमी जर आयले जाल्यार हातूंत बदल कसो जातलो? कारण हे करप्शन लेवल हे पॉलिटिक्साचो भाग जाला. लोकांक पयसो जाय म्हणटात ते, लोकांक डेव्हलपमेंट जाय म्हणटात ते, आनी हातूंत भितर सगळो पयसो इज बिकमिंग. सो आमचो फर्स्ट ऑफ ऑल करप्शन केन्ना वाडटा तेन्ना देर इज फिजिकल इंटरेक्शन. खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान गेलो कसलें परमिशन जाय, फिजिकल इंटरेक्शन. आतां सादी गजाल, आरटीओ इज वन ऑफ द मोस्ट करप्शन हब. जो एक अमूक पार्टीचो एमएलए येता तो सदां म्हणटा आपल्या आरटीओत पोर्टफोलियो जाय, कित्याक खंय तरी मालमत्ता ते खूब आसा आरटीओन. आमी दिल्ली आमचो आम आदमी सरकार आसा, आमी आरटीओ ऑफिसचेर ताले लायले, लॉक केल्लो आसा. सो कोणूच थंय ऑफिसान येवपाची गरज ना, ते गव्हर्मेंट ऑफिशलांक मेळपाची गरज ना, मंत्र्यांक मेळपाची गरज ना. सगळें स्ट्रीमलायन जाता ऑनलायन. आतां सगळ्यां कडेन मोबायल आसा, मोबायलान सगळी म्हायती मेळटा. आयच्या काळान जर पिझ्झा आरटीओ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जालो. सो बाकीच्यो सगळ्यो सर्विसीस ज्यो आसा त्यो ऑनलायन जाता डिलिव्हरी. गोंया जाल्या, पण गोंया फक्त पेपरान उरल्या ते. आतां म्हापसा सब रजिस्टर ऑफिस आसा, म्हाका एडवोकेट येवन मेळ्ळो, तोच म्हाका सांगता पळय सब रजिस्टरान ऑनलायन म्हणटा ते, पण 15 दीस जाल्यार कसलेंच काम जायना. ताका स्वता मेळून जाय आरटीओ ऑफिसाक तो सब रजिस्टराक, तेन्ना ती कामां जाता. ऑनलायन आसा गोंया. मुखेलमंत्री सांगता गोवा ऑनलायन म्हणून. तूं ऑनलायन करप म्हळ्यार परत गव्हर्मेंट स्टाफ कमी करप. गव्हर्मेंट युटिलायज करपाक खूब काम आसा. गव्हर्मेंट स्टाफ जो आसा ते बरे आसा, पण तांचे वयर जे बसता मंत्री बी बसता पळय. हांव तें गोंय आतां हे जवळ जवळ 40-45 हजाराची येदी व्हडली फौज, ती गरज आसा गोंयांत. आतां कितें जाला, प्रत्येक मंत्री हे आसता, एमएलए आसता, ते आपले फौज हाडून थंय लायतात. आतां जीएमसी सारको 8वेचो भुरगो एक्सरे काडपाक दवरला, 8वेचो पास भुरगो.
ही फौज कित्याक आयल्या MLA दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युशन भुरग्यांक ते रावचे आमी बदल कशे करता आमचो बदल स्पेसिफीक जॉबचेर उलयत आमचो बदल आसा ऑन मेरीट बेसीस जॉब दिवपाक जॉब मागीर हे पळय 40-45 हजार रुपयाची फौज बसल्या हांचेर तुमी एक तर तांकां काम दिवचें पडटलें किंवा तांकां काडचें पडटलें कारण ते भार जावन बसल्यात. सो तांकां सगळे कडेन जॉब जे आसा गव्हर्मेंट सर्विसान जे आसा तांकां एक प्लॅन करून खंय आमची कामां जावना कामां तर थंयच उरल्या गव्हर्मेंट फौज आसा ते तांकां कशें आहा लोकांक सरकारी नोकरी इतल्याच खातीर जाय आसता काम न करपाक. एक नंबर 2 आपल्या घरा कडचे लागीं जाय आनी जाय तितले नाही म्हजो अजून मतभेद आसा तांकां गव्हर्मेंट ऑफिसरांक ते सगळे करप्ट आनी हें नासतना इनएफिशियंट गव्हर्मेंट ऑफिसरांक खूब क्लीन लोक आसा आनी काम करपी लोक आसा तांकां डायरेक्शन जाय आनी ब्युरोक्रेसी म्हणटा कितें उदक कशें तें तूं कसो ढालता तातूंत तें मोल्ड जाता. बरो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन जर पॉलिटिशियन जे एक्झिक्युटीव आसा म्हणजे चीफ मिनिस्टर ते जर एफिशियंट असले नॉन करप्ट असले दे सेट एन एक्झाम्पल टू द ब्युरोक्रेट्स दे सेट एन एक्झाम्पल डावन द एडमिनिस्ट्रेशन ते मागीर वळटा कशें ते तो म्हणटा रे तूं म्हणटा आपूण ही डिपार्टमेंट स्ट्रिमिलायज करपा खातीर प्रयत्न करतले आनी नवे मागीर दुसरें स्ट्रिमिलायज केलें जाल्यार मागीर नव्याने जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गव्हर्मेंटान येवचे ना. आतां बरोबर खूब जाण आमकां विचारता तुमी आमी गॅरंटी दिल्या प्रत्येक घराक आमी जॉब दितले जॉब कशे तयार जातले आनी सगळ्यांक आमचो हें आसा दिल्ली आमी केला की एवरीबडी इज नॉट जॉब गिवर सॉरी जॉब सिकर्स थोडे जॉब क्रिएटीव करतात आपूण आपल्या पांयार रावन दुसऱ्यांक जॉब दिवंक शकता. एक आमचो भाग आसा जेन्ना आमी होम डिलिव्हरी सर्विसीस म्हणटा तातूंत खूब जाण लोक कामाक लागता जेन्ना होम डिलिव्हरी करपाक तेन्ना फौज जाय पडटली आमकां थंय जॉब क्रिएट जाता. जेन्ना आमी वाडो क्लिनीक स्टार्ट करता थंय आमकां जॉब्स क्रिएट जाता. जेन्ना आमी म्हणटा एक तुजें टर्शरी सेक्टर डेव्हलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जावपा जाय सेल्फ जनरेशन तेन्ना जॉब्स क्रिएट जाता. आतां गोंयांत कितें जाला इंडस्ट्रीज कांय दिना कित्याक सिंगल विंडो हे म्हणटात ते फक्त नांवार उरला. करप्शन लँड ना म्हणटात खूब गजाली सगळें आसा पण आतां कित्याक एक सादें एग्जाम्पल वेळ ना एक व्हडली फॅक्टरी येवपाची आसली हांचे कडेन इतले करप्शन पयशे मागले हांचे कडेन ते म्हणपा आमच्या हातून बसना तें तुमकां पयशे इतले दिवप आमी दुसऱ्या स्टेटीन जाल्ले आनी दुसऱ्या स्टेटीन तांकां ओपन आर्म्स करून आपयलें भितर इन्व्हेस्टमेंट करपाक गोंया येवना. सो गोंया जर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन आयलें नॉन करप्ट आयलें ह्यो सगळ्यो इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत ना. तुमी 2 गजाली जावच्यो पडटात. एक तूं म्हणलें वेर्णाचें एग्जाम्पल वेर्णा स्वता IDCच्या डिपार्टमेंटांनी अशे खोगीर भरती जाल्या ते काम करनात पयशे घेतात कारण तो पयसो डायरेक्ट मंत्र्यांक वता. सो 2 प्रकारे हे पळय जे लोक आसा तांकां स्ट्रीमलायन करप आनी दुसऱ्या अर्दान गव्हर्मेंट मशिनरीचे फक्त पॉलिटिशियन न्ही गव्हर्मेंट मशिनरी पूर्ण इनएफिशियंट आनी करप्ट. हांव तें सांगत गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो आसता पळय तो आपल्या लिडरांक वयर पळयता तांकां टार्गेट सेट केल्ले आसता. चीफ मिनिस्टर आसता कोण IDCचो धरलो ताका IDC मिनिस्टर जो कोण आसा तो टार्गेट आपल्या इतले पयशे म्हयन्याक पावपाक जाय ते कशा भशेन खंयच्यान गोळा करता आनी ते वयर पावयता. सो आय डोंट ब्लेम दीस गायज तो वयर पळय MLA बसता पळय तो म्हणटा पळय आपल्याक इतले कमी येवपाक जाय आपल्याक पावोवपाक जाय पार्टीक इतले पयशे आपल्याक इतले टार्गेट आसा. हे जेन्ना घडटा तेन्ना करप्शन येतलेंच. आमचो सिंपल मेथड आसा आमी कसलो इलेक्शनाक व्हडलो खर्च करना. आतां नॉर्मली तुमी आयकतले सगळे बाकीचे BJP सांगतले आमी कोट्यांनी पयशे मोडटा ते पयशे जेन्ना मोडटा आतां कोण सांगले शिवोले आतां कोण कलंगूटच्या तो शिवोले गेला तो काय प्रत्येक घरान वता आनी 3-3 हजाराचे एनवेलोप दिता. हे जेन्ना 3,000 तो घराक दिता ताका खंय ना खंय 30,000 थंय जोडपाक जाय तो खंय जोडटलो. हेच ते हे जे पळय करप्शन गोंयान भितर आतां सामकें एकमत जालां. हें करप्शनाचें मेन सोर्स आसता म्हणटा तो पयशे करपाचो जमनी गोंयच्यो जमनी विकती घेवप त्यो हडप करप किंवा त्यो थंय कब्जो करप त्यो भायल्या लोकांक विकप हातून पयसो करप आनी तो पयसो अशे तरेचे राजकारणान आपूण जिखून येवपाक जाय आपले बायले तिकेट दिवपा खातीर हें सगळें वापरप. सो जमनीचेर विक्री ही मेन जाल्या आज आनी ती अवांतर जाल्या म्हणजे इतली जमीन विक्री गोंयांत जावप एक अजाप दिसता. सो हाजेर तुमकां सो हाजेर सदांच गोंय आमचें ल्हान आसल्या कारणान ताजेर स्पेस इज अ कन्स्टेंट स्पेस इज अ लिमिटेड रिसोर्स. आतां खंय न्हय आतां लिगल तज्ञ जे आसात ते अभ्यास बरें करून सांगूंक शकतले. आतां हांव प्रिमा फेशी सांगता सपोज आमी एक कन्स्टेंट केलो की एक इंडिविज्युअल जो आसा ताका अमूक लिमीट पर्यंत एरिया ताका घरा स्वताच्या घरा खातीर घेवं येता. आतां तो लाखांनी एरिया जर घेता आनी गोंयकारांक कोणाकूच अफोर्ड जायना जे गोंयच्या भायल्यान लोक येतात ते घेतात. हो जर कन्स्टेंट आमी खंय ना खंय इश्यू रिजॉल्व केलो जाल्यार गोंयकारांक जागो उरतलो आपल्या खातीर. आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमी जी सतत चर्चा करतात बीच एरियन इतलो म्हारग जाला जमनी थंय अतिक्रमणां जायत आसात
सो हे सगळें मागीर ते गोंडस नांव आसता ट्युरिजमाचो विकासा खातीर करता म्हणून सो ताका एक आतां खरें म्हणटा गोंयकार आतां बिचार वचपाक सोडून दिला. म्हाका हांव खूब जाणांक विचारता, हांव खूब जाणां म्हापशां विचारता, तुमी लास्ट केन्ना पावल्या कलंगूट, बागा, कांदोळे? कोणूच म्हणा आमी वर्सां हालीं पावल्या, कित्याक ते बीच गेले आमच्या हातांतले. कळ्ळें? सो ही गजाल कित्याक जाल्या की सगळे भायले जे लोक आयले, भायले म्हणजे कितें आसा, हे पॉलिटिशन मायकल लोबो जो आसा तो चलयता कलंगूट बीच. आतां थंय लोकां कडेन गन्स आनी तलवारी आनी हे ते गोंय पयलींचें उरलें ना. आनी जागो कोणा दिलो? आमीच दिलो तांकां. आनी दुसरें आसता बीच सायड आमी एका कडल्यान कन्वर्ट करतात, दुसऱ्या कडल्यान शेतां कन्वर्ट जायत आसात, थंय बिल्डिंगे येतात. म्हणजे गोंय म्हणून जे पळय कितें आसा तो कन्सेप्टच, ती संकल्पना आतां बरोबर दिले. कित्याक आमी योग्य मनशांक निवडपाक जाय. हांचो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा. फक्त बिल्डिंग कन्वर्जनाचेर तुमी बंदी घालतले, लँड कन्वर्जन जरूर करूं येता. सगळे आमचे उपाय आसा. आतां कितें आसा, हेतू जर आसा करप्शन ना करपाचो, आतां लँड कन्वर्जन कारण कितें? फक्त पयसो करप. जो 16 बी जो अमेंडमेंट केल्लो आनी केस टू बेस म्हणून केल्लें, इट वॉज कॅश टू कॅश बेसीस. दे कॉल्ड इट केस टू केस बेसीस. आमी कन्वर्ट करतले. एक्चुअली इट वॉज कॅश टू कॅश बेसीस. कळ्ळें? आमचो हेतू आसा करपाचें ते. आमची नियत साफ आसा. दुसरें मायनींग इश्यू, जंय पयसो प्रचंड पयसो जाता, ताजे लीज ऑक्शन जायना. ऑक्शन जालें जाल्यार ती त्याच लोकांक मेळटली अशे तरेची तजवीज जाता. आनी शेतां, न्हंयो, आमची भाटां सगळीं काबार करून उडयता. सस्टेनेबल मायनिंगाक तुमी पुरस्कार करता? आमी नक्की करता. आमी तेच स्टेटमेंट केल्लो आसा. आमचो सरकार येतकच विथीन 6 मंथ वील स्टार्ट मायनींग. आनी प्रमोद सावंत सांगता की बाबा मायनींग बंद केला म्हणून सुप्रीम कोर्ट. तशें ना. सुप्रीम कोर्टान सांगलां मायनींग स्टार्ट करा, बट ताणें गायडलायन्सूय दिल्ले आसा. यू ऑक्शन इट बिकॉज इट्स अ नॅचरल रिसोर्स ऑफ द स्टेट. तुमी ऑक्शन करा की राज्याचे नागरीक आसा तांकां तो फायदो मेळपाक जाय. आतां अमूक थोडावीक लोकांकूच फायदो मेळटा नॅशनल रिसोर्सचो. सो आमी ते ठाम विचाराचे की जे नॅशनल रिसोर्स राज्याचे आसा तो राज्याक फायदो जावपाक जाय, राज्याच्या नागरिकांक फायदो जावपाक जाय. आनी गोंयची आतां पळय आमची अर्थवेवस्था चलता एक अर्द मायनींग, दुसरें टुरिजम. दोनी हें जाल्यात भांगराची तांतयां दिवपी कोंबडेन तिकाच कापपा प्रयत्न करता. अशे परिस्थितीन एक ऑल्टरनेटीव अर्थवेवस्थेक तुमी खंयच्यान निर्माण करता? टुरिजम तुमी म्हणल्याचें, टुरिजम फक्त उरला कितें कॅसिनो आनी बीच. आमकां गांवान टुरिजम व्हरपाक जाय. आमचो जो हिंटरलँड टुरिजम आसा सांग्या सारक्या किंवा वाळपय सारक्या सायडीक थंय टुरिजम एक्सप्लोरूच जावना. हे आमकां टुरिजमचो एक भाग म्हणून ते एक्सप्लोर करपाक जाय. तशेंच आयुर्वेदीक हें आसा पळय, गोंयांत खुबशे सेंटर आसा. मेडिकल टुरिजम हो एक ताजो भाग आसा, ते एक्सप्लोर जावना. की गोंयांत खूब लोक येता आनी गोंय अजुनूय थोडे भाग जे आसा इंटरलँड्स ते अजुनूय ते ग्रीनरी उरल्या. तातूंत भितर एक गजाल, लोकांक गोंयांत कामय करपाचें ना. हांव सदांच लोकां कडेन म्हणटा की स्कॅन्डिनेवियन देश पळय जशे आसात, स्विडन, नॉर्वे, थंयच्या लोकांक कमी काम करून चड पयशे मेळटात आनी तशी इकॉनॉमी तांणी तयार केल्या. आमची जर गोंयकाराची जर प्रकृती कमी काम करपाची आसा, वाय नॉट युटिलायज इट. चल एका मनशाक 3च वरां काम करपाचें आहा, ताका सारको पगार मेळूंक जाय. आमी जर अशे तरेची जर इंडस्ट्री तयार केल्यो जरी तांकां ह्या कमी वेळेन चड पयशे मेळूंक शकतात, वाय नॉट? म्हणजे कितें आसा न्ही, आमी खूबदां म्हणटा गोंयकार आळशी म्हणून. हांवें गोंयकार आळशी पळोवना. गोंयकार सुशेगाद म्हणजे गोंयकार ओरात म्हणटा ते. तांकां तो दनपारची जेवलो की एक 15-20 मिनटांची न्हीद जाय ताका. गोंयकार आळशी ना. गोंयकार खूब प्रगती केल्ली आसा. हांगाचे इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा, कालूच एक शार्क टँक म्हणून एपिसोड आसा, थंय गोंयकार आमचो भुरगो ते आशिल्लो ते हें घेवपाक इन्वेस्टमेंट. तेन्ना गोंयकार सुशेगाद ना, आळशी ना. गोंयकार फक्त ताका इन्सेंटीव बरोबर जाय, गव्हर्मेंटचे पॉलिसीज रायट जाय, आनी गोंयकार जे तरणाटे आसा गोंयकार सदांच वयर सरतले. म्हजो तुका निमाणो प्रश्न. तुमी खूब प्रगतीशील अशे तरेची भुमिका घेतली आनी तुवें ती मांडली. म्हाका एक सदांच एक प्रश्न तुका विचारान दिसता तो असो की तुमी निमाणें इतलें सगळें करून प्रगतीशील एक प्रोग्रेसीव एप्रोच घेवनूय एका खंयचे तरी जातीय स्टँड घेतलो आनी म्हणलें की भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री तुमी तुमचो पक्ष दितलो. नाही, म्हजें मत आसा प्रोग्रेसीव आसलो, लिबरल आसलो तरी सदांच म्हजो आवाज इंजस्टीस विरुद्ध उठला. जावं ते तुजे गोवा बचावचो मुवमेंट आशिल्लो तेन्ना सुद्दां गांवांत जेन्ना शेतां पडटाले तेन्ना आवाज उठयल्लो. आतां अमूक जो तुमी कास्ट म्हणलो ताजेर खंय ना खंय अन्याय जालो असो आमकां दिसलो. त्या अन्याय विरुद्ध ते रेक्टिफाय करपाक, ताका दुरुस्त करपाक आमी तो डिसिजन घेतलो की मुखेलमंत्री जो आसतलो तो भंडारी समाज. हय, पूण तुका अशें दिसता हाजे पयलीं कितलेशेच मंत्री जाले, पर्रीकार आसतना सगळ्यांत चड भंडारी समाजाचे मंत्री आसताले. एक खंयचोय मंत्री केलो म्हणून त्या समाजाचो अन्याय पयस जाता. नाही, अन्याय म्हणजे आतां म्हणजे आमी आमचें काम करपाची पद्दत जी वेगळी आसा पळय तातूंत आमकां दिसता खंय तरी दुरुस्त जातलो. आमी ताका एम्पावर करून
तांकां ते कास्टाक एम्पावर करून तांकां फुडें आमी हाडटले. बरं, तुम्ही भंडारी समाजाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री केलो, पूण राजवट दिल्लीच्यान चलयतले, कारण तुमचो अरविंद केजरीवाल हो तुमचो सर्वोच्च नेता, तो बसता दिल्ली. आमचो मेंटर आसा, आमचो नेता अरविंद केजरीवाल आसा. आतां बीजेपीचो नरेंद्र मोदी आसा, पूण गोंयांत नरेंद्र मोदी जरी पॉपट करता, आमचें तशें ना. आतां हांव 1.5 वर्सां कन्व्हिनर आसा. सगळे निर्णय जे आसा, जे आमचे पॉलिसी आसा, म्हापशेचे तुमकां दाखयले. आमचो गोंयचो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करतले ह्या विकानूच. तेन्ना सगळे जे निर्णय आसता, जे डिसिजन मेकींग, ते आमी गोंयांच घेता. ताणें एक्झाम्पल सेट केला आसा अरविंद केजरीवाल दिल्लीक, कशें आमी आम आदमी पार्टी गव्हर्नन्स म्हणटा ती, आनी लोकांक सगळे गोंय पेडण्या ते सांग्या पर्यंत सगळ्यांनी अरविंद केजरीवालचें नांव आयकलां, आम आदमी पार्टीचें नांव आयकलां, तांकां खबर आसा. सो ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेव्हलपमेंट इज सिमिलर टू अरविंद केजरीवाल, सिनॉनिमस म्हणटा तशें. सो ते आमकां लोकां फुडें मारपा जाय. सगळे पार्टी, आमचें सरकार आम आदमी पार्टीचे लोक चलयतले, गोंयकार चलयतले. धन्यवाद राहुल मामरे बाब, तुम्ही स्वतः आम आदमी पार्टीचे निमंत्रक आसात आणि तुमकां तुमच्या प्रचारांतल्यान वेळ काडून हांवें हांगा ओडून हाडिल्लो आसा. तुमकां हांव यश चित्तां. धन्यवाद.